महामार्ग रुंदीकरणाचें काम नेटान चालू आसा, मात हें काम करतना सारकें नियोजन नाशिल्ल्यान कुट्टाळीच्या लोकांक त्रास सोंसचो पडटा। महामार्गाचें काम करपी कंत्राटदाराच्या निश्काळजीपणाक लागून आनी सरकार तशेंच सरकारी संबंदीत यंत्रणा सुशेगाद राविल्ल्यान पावसाचें उदक लोकांच्या घरांनी घुसलां। खरें म्हळ्यार कंत्राटदार DBLन पावसाच्या उदकाक वचपा खातीर नियोजन करपाक जाय आसलें, मात तांणी तें केलें ना। ताचो परिणाम लोकांक सोंसचो पडला, अशें कुट्टाळे पंचायतीचो उपसरपंच दिसा म्हणटा। तेन्ना सावन आमी वी वर रेडी फॉर दीस सिट्युएशन। बुट्टी येतली म्हणून आमी सगळे जाण आसलेले, कित्याक द वे दी इन्स्पेक्शन जाताली आनी काम जातालें ते भाशेन कळटालें। तेणी आमकां थर्ड इन्स्पेक्शनाक सांगलेलें गटर रेडी करून आमकां दित म्हणून बिफोर मान्सून। आयज पासून कांय गटर जालो नाय आनी लास्ट मोमेंट जेन्ना लोक बोब मारून रस्त्यार येतालो तेन्ना JCB घालून बेश्टी माती काडल्या आनी ओपन केलां। आयज सगळ्यांगे घर बुडलें, घरां माती गेल्या, उदक गेलां। स्पेशली सोंतनंत, पाजेतार, आरवाळे सान ती बायल म्हाका आयज पासून फोन मारला, आपण मोठी बोरी ना, आपण दोतोरागेर वचपा, भायर सरपा वाट ना, उदक भरला मुखल्यान सगळ्याक। आनी DBLा फोन करीत जाल्यार DBLाचेय कोण येयनाय, कोण खबर कोन्नाय। आनी वी हॅव एवरी रायट टू गो टू आवर MLA एंड टेल हर आवर डिफिकल्टीज, आवर प्रॉब्लेम्स, आमची कितें प्रॉब्लेम आहाय ती। आनी जरी तर ती हे भाशेन आम तर कसले प्रॉब्लेम तर ते सांगत आनी ती तर पर्सनल वयता जाल्यार आम कोणा बगले वचपाचें आनी कोण आहा ते हाडल्या न्हू। आनी ती तर हे भाशेन करता जाल्यार आम वचपा पडटलें। ती एकली आमचें काम करतीस न्हू, आनीकूय जायते मिनिस्टर आहा आनी जायते MLA आहाय, आमच्यान तेंच्याय बगले वचोन काम करून घेवपा जाता। बट वीथ ड्यू रिस्पेक्ट आम तेय बगले वयतले। ती म्हणटा पंचायत आपणा बगले केन्ना येयलो ना, हांव हालीं मुगे पर्सनल काम करून येयलो म्हण। तेणी मुगे एक्कू पर्सनल काम केलो दाखोवचें, एक्कूच। हांवें हालीं डेव्हलपमेंटाचेर उलयलेलो, नाला क्लीन केलो म्हणून नाला कचरो काडला, फुरसा सायडीक दवरला आनी थिंग लोक आमकां फोन मारता, लोक तेंक फोन मारना। DBLा फोन मारल्यार DBL कांय खबर करना, आनी हूंय PWD फोन मारल्यार कांय खबर करना। लोक पंचायतीन येता आनी पंचायतीन सांगता आपणागे घर बुडलां, हें बुडलां, तें बुडलां।